अमित फोणेचो बरो आहा वडापाव बरो आहा फोणेचो हा आज हनुमान जयंती हा आज हनुमान जयंतीच्या निमित्तान सगळ्या समेज गोंयकारांक हनुमान जयंतीच्यो परबी आज कॅम्पेनिंग करता आसतना आमचे इन्चार्ज माणिकराव ठाकरे आमी आज कॅम्पेनिंग करता आसतना ब्रेक घेवपाक म्हणून च्या पिवपाक आज पुणेचो वडापाव खावपाक आयले आनी पुणेच्या वडापावाचो स्वाद घेतला आणि 9 तारखेक पुणेची जनता काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवाराक निवडून हाडली हो स्वाद घेऊन जे आमी भोंवल्या त्या लोकांनी पळय जो प्रतिसाद दिला आणि लोकांची जी भावना आसा ते पळोवन आमकांच कॉन्फिडन्स आयला आज प्रत्येक पुणेकारांनी डिसायड केला की काँग्रेसीच्या उमेदवाराक निवडून हाडटा कॅन्डिडेट डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करता आज आमचे इन्चार्ज आयिल्ले आमची एक मिटींग आशिल्ली ऑफ ऑल द बूथ कॉर्डिनेटर्स फूल PCCचे आमी सगळे इन्चार्जीस घातले आमचे महिला अध्यक्ष युथ अध्यक्ष मिडिया चेअरमॅन आमचे सुनील नवे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दोन्ही एक आमची मिटींग झाली चर्चा झाली त्याच्यानंतर कॅम्पेनिंग करून आम्ही हांगा आयले कॅन्डिडेट इज डुईंग डोर टू डोर कॅम्पेनिंग दुसऱ्या भागात थैंक यू सर जी पोंडा का वड़ा पाव कैसा है? मैंने पहले ही कहा कि पोंडा का वड़ा पाव बहुत ही अच्छा है जैसे मुंबई की मिठास यहाँ पे वड़ा पाव में आ रही है जो क्योंकि हम मुंबई में जो देखते हैं कि वड़ा पाव ही खा के वहाँ पे लोग अपने काम दिनचर्या करते हैं तो यहाँ पे वड़ा पाव जो हम खा रहे हैं तो सभी कैंपेन के बाद कांग्रेस पार्टी का कैंपेन चल रहा है आज हमारे भाटेकर जी जो है वो कांग्रेस के पोंडा के कैंडिडेट है और बड़ी जनता उनके साथ है वो दिखाई दे रही है सभी वही चाहते हैं कि केतन भाटेकर जैसा एक कंदावर कार्यकर्ता वो चुन के आना चाहिए ये सिचुएशन आज पूरी इसमें बनी है सभी जाति धर्म के लोग उनको लाइक कर रहे हैं और उनके साथ खड़े हैं हमारे विजय निश्चित है इतना बता दिल्ली बॉम्बे आशिल्लो बॉम्बे तुमचो फोटो व्हायरल जाता कसलो फोटो हां तो कितें ना आमचे काँग्रेसीचे एक लिडर सतेज पाटील ताच्या चल्याचे लग्न आशिल्लें सो वी ऑल हॅड गॉन आवर टॉप लिडर्स हॅड गॉन टू फॉर द वेडिंग रिसेप्शन तातूंत विजय सरदेसायकूय आशिल्लें इन्विटेशन ही वॉज ऑल्सो देर आनी कितें उलोवप ना योगायोगान थंय आमचे अध्यक्ष आमचे पार्टीचे अध्यक्ष थंय आशिल्ले प्लस त्या भायर बाकीचे खूब राज्याचे मुख्यमंत्री आसले मुख्यमंत्री इट वॉज जस्ट फंक्शन वेर वी ऑल मेट आमी घातले ना तशें कांय ना अशी चर्चा आयली की मागीर अलायन्साचेर हेजेर तेजेर कशी बायलांनी हो फोरम न्ही निर्भर डिस्कस करपाचो बट ऑफकोर्स ही हॅड अ चॅट विथ हिम अँड वी हॅव डिस्कस ओके सगळ्यो गोश्टी मिडियाक सांगपाच्यो आसना ना ना दुसरी खबर म्हणटा ते त्या दिसा तुमचे 4 प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनाउन्स जाले सो वॉट इज युअर सी ऑन दॅट नो आमी सांगिल्लें की पयलीं काँग्रेस पार्टीच्या ऑर्गनायझेशन वी हॅड 2 डिस्ट्रिक्ट्स पूण ऑर्गनायझेशन स्ट्रेंथन करपाक ती पावर डिसेंट्रलायज करपाक आमी 2चे 4 केले आनी देर वॉज अ प्रोसेस आमचो संघटन सृजीन अभियान वो चल्लो ऑलमोस्ट 8-10 दीस आनी बेसीस दॅट जी नॉमिनेशनां आयिल्लीं ताजें सिलेक्शन करून 4 नवे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हॅव बीन अपॉयंटेड आनी आय एम होपफूल दॅट नाव आमचें ऑर्गनायझेशन आनीकूय स्ट्रेंथन जातलें आनी वी वील वर्क टुवर्ड्स 2027 इलेक्शन टू गिव अ गुड गव्हर्नन्स फॉर द पीपल ऑफ गोवा साऊथाचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसलो तो चेंज करपाचो वॉज वन ऑफ द कारण द रिजन क्रायटेरिया बेस्ड कितें ना तशें कांय ना अशी कितें आसता एक टर्म आसता सो इन दॅट टर्म ही हॅड कंप्लिटेड द फूल बिकॉज ही वॉज अपॉयंटेड ऑन 31st March 2022 आणि विदीन बिकॉज ऑर्डर हॅज कम ऑन 30th सो विदीन 1 day वूड हॅव कंप्लिटेड 4 years of term so party thought that bigger responsibility has to be given to him he is a candidate also so ताका लागून ताका larger role at state level will give ओके म्हाका एक सांग तुमची जी जाहीर सभा अशें म्हणून आयकूंक मेळ्ळें की फोंड्यान तुमची जाहीर सभा जातली काय जावची ना अशें आयकूंक मेळ्ळें की जावपा ना म्हणून ना सी आमची कॅम्पेनिंग ही डोर टू डोर कॅम्पेनिंग कॅन्डिडेट करता त्या भायर आमचे आमदार
डोर टू डोर करता, प्लस आमचे युथाचे विंग, आमचे NSUचे विंग, आमचे महिला विंग, हे सगळे लोक आपल्या तरेन पद्दतीन वी आर डुईंग रिगरस डोर टू डोर कॅम्पेन. आणि 6 तारखेक वी हॅव डिसायडेड दॅट वील हॅव अ मास पदयात्रा entire Ponda. Yeah, where we are expecting huge gathering of more than 6,000 people. So that is our plan. Because की जाता प्रत्येक घरान वचून now we are having almost 5-6 teams that are working on the ground doing rigorous door to door campaign. Idea is to reach to each voter. Not की फक्त ग्लिम्स दाखोवपाक एक सभा करून हांगा प्रत्येक जी आमची मेसेज लोकां मेरेन पावप, घरा मेरेन पावप हें चालू आसा. आणि 6 तारखेक वील हॅव अ मॅसिव्ह पदयात्रा. आमी सगळ्या फोंडेकारांक मेळटले तेन्ना गल्लीकूय मेळटले म्हणटले कितें जालें मागीर ना आतां पळय नरेन सावयकर हू इज अ वोटर ऑफ पोंडा ताका सुद्दां आमी मेळ्ळे. वी हॅव कन्विन्स्ड हिम टू दॅट ही हॅज टू वोट दीस टायम फॉर काँग्रेस पार्टी बिकॉज चड जालें करप्शन. आणि तो फोंड्यान रावन आज फोंडेचें ID हॉस्पिटल सुद्दां सुदारना. 14 वर्सां जालीं. सो आय थिंक दीस इज अ फेलियर ऑफ द गव्हर्मेंट. दळवीचे शी इज ट्रायंग टू कॉल हिम बट आय थिंक तो मेवणा 2-3दा गेली आमी घरा कडेन मेळना. आता सुद्दां आमी अर्द वर पयलीं हांव येता आसतना प्रेसिडेंटाक घेवन वतले म्हणून घरा कडेन गेले पूण तो ना. पूण इलेक्शनच्या पयलीं वील भेटू. आयज व्यंकटेश बाबा म्हणटा पळय ताणें ओपनली BJPक सपोर्ट दिलेलो आसा. सो हेजेर कितें म्हणटा? नो वी विल आतांच म्हाका कळ्ळां. वी विल ट्राय टू अप्रोच हिम. वी विल ट्राय टू सी वॉट हॅज हॅपन्ड अँड वील ट्राय टू कन्विन्स हिम. सो तुमी सगळ्यांक मेळटले ओवरऑल? आय हॅव टोल्ड यू दॅट डे की सगळे क्लोज टू 28,000 जितले वोटर आहा तांकां सगळ्यांक आमी मेळटले. वी वॉन्ट ऑल द वोट्स बिकॉज पीपल ऑफ पोंडा पॉलिटिक्स सायडीन दवरा बट पीपल ऑफ पोंडा आर सफरींग. सो वोट्सूय म्हणटा सपोर्टूय घेतले. दे हॅव टू वोट. वोट म्हणल्यार सपोर्ट ती सपोर्ट करता कितें ते तेंचेर. पूण वोट मारपाचो अधिकार हे ते आमकां वोट मारून आमच्या मनशाक जिखोवपाक शकता न्ही. तातूंत कोणाक मारलो तो सांगपाची गरज ना. आनी आमकां खात्री आहा की द वे BJP भितर पळय सद्याक खिचडी चालू आहा ती 100% दे आर गोइंग टू सपोर्ट द काँग्रेस कॅन्डिडेट. काँग्रेस कॅन्डिडेट इज गोइंग टू विन विथ अ थंपिंग मेजॉरिटी बिकॉज BJPचे खतखतें इतलें जालां की आज BJPच्या कार्यकर्त्याक BJPच्या ग्रासरूट वर्कराक त्याच किंमत ना हें तांकां रियलायज जालां. तुम्ही दादा खंयतरी मेळपाक उशीर केलो काय कितें? ना दादा तिकीट आमची जेन्ना चालू आशिल्लें तेन्ना आय हॅड डिस्कस्ड विथ हिम आनी उलयल्लो हांव. सो आय वील टॉक टू हिम. वी वील मीट हिम. वील गो अँड मीट दादा आनी वी वील सीक हिज सपोर्ट. ते आमकां प्रत्येक एकूय वोट इज इम्पॉर्टंट 2027च्या दृश्टीन. वील मीट हिम. आता वयर आमी पळयलें ब्लू ग्रीन रेड येल्लो पोंडा म्युनिसिपल कावन्सील 4-वे सेग्रिगेशन लायव्ह एक्झाम्पल बोर्डाच्या सकल पळया. भाऊ मातसो बायक मुखार घे. कचरो पळया कचरो आनी वयर कितें 4-वे सेग्रिगेशन. सो हें फोंडेकारांक लायव्ह एक्झाम्पल फोंडे बस स्टँडार वयर व्हडली व्हडली होर्डिंगां लायल्या. आतां तें भाड्याक पळय दिला ताका म्हयन्याक ₹1,00,000 तरी फारीक केले आसतले. अरे तेच ₹1,00,000 घाला आनी निवळ करा मरे. ते घाला आनी निवळ करा. सो BJPचे पळय जुमला जे आमी सांगता हें आमकां फोंडे बस स्टँडार पळोवपाक मेळटा. लोकांक दाखोवप की आमी 4-वे सेग्रिगेशन करता. स्वच्छ भारत अभियान म्हणून महात्मा गांधीक सुद्दां हांणी यूज केलो. आनी सत्य परिस्थिती रियलिटी कितें कचरो हो पळय आमकां सगळोच दिश्टी पडटा असो उडयला. सो ही फोंडेची वस्तुस्थिती फोंडेकारांनी पळोवचें आनी असले ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या जुमला गिमिकाक बळी पडचे न्ही. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.